It is shocking when we heard about the sad news, the demise of Dr. Kiran Banekar. एक जेन्नाचो न्हू गोंयकाराचो लिडर एक म्हाका दिसता थोडेशे नॅचरली बॉर्न लिडर येता तांकां सोशल सर्वीस रोगतांत आसा इतलो तो लोकांक पावलो आनी एक इच्छा आशिल्ली आमदार जावपाक. आमची मुलाखत जेन्ना आमी कॅम्पेनाच्या वेळार पासून इतलो म्हाका दिसता डेडिकेटेड आसलो. इट इज रियली शॉकिंग. लायक अ ब्रदर जे नातें आमचें कॅम्पेनाच्या वेळार जावं ड्युरींग द डे इट इज अ ग्रेट लॉस फॉर गोवा, फॉर द काँग्रेस पार्टी to lose such a dynamic personality, someone who always fought for the right. फोंडाच्या हिता पासून इतले तेणें केलें. आमदार आसतना इतली सेवा केली. एज अ डॉक्टर वॉज अ हेल्पिंग हँड, रोल मॉडल फॉर द युथा मध्ये आनी गोंयकारां मध्ये. म्हाका दिसता एक शॉर्ट पिरियड टायमान ही वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. It is really sad today for the tragic death. कित्याक दांडेलीच्यान जेन्ना तो येतालो म्हाका दिसता the circumstances and how it happened, मोबायल सगळा पडोन bitten. They say it is a rattlesnake. The post-mortem is just started now. म्हाका दिसता great loss. His soul rest in peace. For us personally, we stand in solidarity with the family. Of course, his mom, dad, brother. It's a great loss for them. But only I want to say life is so uncertain. And current look दिसता last almost 2 महिने आम्ही ताजे बरा क्लोजली एज इंडिविज्युअल एज एल्टन असो एज पार्टी अशें आमी ताजे बरो आशिल्ले. आनी एक उमेद म्हाका दिसता इतलो एग्रेसीव मनीस म्हाका दिसता राजकारण हांवें तरी चोयलो ना. इतलो एग्रेसीव शू गो ऑल आउट टू हेल्प. आनी चल या लास्ट वीक म्हाका फोन केलो एल्टन बाब परतून करया मरे गोट करया मरे आमगे सगळें आतां इलेक्शनाक रावया मरे सगळें अशें करून. इट लायक ही वॉज टोटली इन टू इट. एंड इट इज नॉट दॅट पॉलिटिक्स एश म्हणजे दॅट लव फॉर हीज पीपल. फोंडेकारांक म्हाका दिसता आज खरेंच सारकें दुखेस्त खबर. आनी जेन्ना आमी सगळ्यां कडेन इट वॉज लायक टोटली शॉकिंग. कित्याक एक बरो मनीस एक वॉज अ रियली गूड पर्सन. सो इनफॅक्ट एज खरें दूख दिसता. आमी तरी ताजे बरा भोंवले. आमी चोयलां तो मोग लोकां मदें आनी एक एग्रेसिवनस आशिल्लें. सो खरें दूख जालें कित्याक बरो मनीस आशिल्लो.